जुआव 10:14 सोमी म्हणटा हांव बरो गोंवळी, हांव म्हज्याक वळखतां आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर सदोसार आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें सान फ्रांसीस शावेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकणटा. आमेन. आनी सर्वोदिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. सान फ्रांसीस शावेरा वडाकुरा रात दीस आमच्या मोगान लासलोल्या बेसांव घाल सायबा देसार आमच्या सांबाळूंक आमकां गोपान तुज्या बेसांव घाल सायबा शारार गोंयच्या सांबाळूंक सदां घाल गोपान तुज्या.